आम्ही झेडपीचेर कितें डिसिजन जाल्लेलें आसा फायनली तुमचें? झेडपीनी आज आमची आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीचो बर्थ एनिवर्सरी ते मनोवपाक आमी आज सगळे हांगा आयिल्ले. ओके नो पण एज फार एज झेडपीचेर मातशें सांगचें. झेडपीचेर लिस्ट बा केन्ना फायनलायज जातलें तुमचें? झेडपीचें सांगलां मरे 2-3 दिसां भितर वी हॅव टू पुट इट टू अवर प्रदेश इलेक्शन कमिटी. तें घालतकीच देन वी वील थोड्या जाग्याचेर 1-2 कॅन्डिडेट इज देर ते जातकीच वी वील रिलीज द लिस्ट. बट आर यू स्टील पार्टी इज थिंकिंग ऑन अलायन्स और कितें एक्झॅक्टली? See, I have, as I told, that prima facie people of Goa wanted everybody should come together, and we also believe that all have to come together to defeat the BJP. Now, certain places Congress is strong, certain places some other person is strong. So I think that individually we have to sit and discuss who is strong where, and we have to accordingly we have to fight the BJP. समज जर तर एका जाग्यार जर हांव स्ट्रॉंग आहा आनी तूं वीक आसा, फाल्यां तुवें जर तर म्हजें प्रेशर हाडलो की आपल्याक दी जाल्यार देन देर इज सम इशू नो. बट आय थिंक मोर ऑर लेस वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. डिस्कशन्स आर गोईंग ऑन. वन्स इट इज फायनलायज वील कम बॅक टू यू. फायनल कितले जाले? कितें ते कॅन्डिडेट्स सांगलें तुका की ऑल 40-50 सीट्स जे आसा झेडपीचे दॅट वी वॉन्ट टू फायट. ओके, एज काँग्रेस पार्टी पयलीं सुद्दां हांवें सांगलां दॅट काँग्रेस पार्टी इज रेडी. नाव द पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट दॅट एवरीबडी शूड कम टुगेदर. नाव वेन एवरीबडी हॅज टू कम टुगेदर लायक मायंडेड जे आतां पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय येवपाक सोदता फॉर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वॉटेवर प्रोग्राम वी हॅव नॉट डिस्कस बट सम कॉमन मिनिममाक लागून जर आमी एकठांय येता जाल्यार आय थिंक एवरीबडी हॅज टू असेस देयर स्ट्रेंथ्स and accordingly I think that has to happen. How many seats the party can leave for other like-minded party? ना ते पोय ते डिस्कशन चालू आहे मरे. सो दॅट डिस्कशन ना जाले आमचे 3 मिटिंग ऑलरेडी जाल्या ऑन दीस आणि आमची कमिटी नेमना जाल्ली. आज आमचे प्रत्येक वर्कर आमचे ब्लॉक्स ते आयिल्ले तांणी आपली भावना व्यक्त केल्या इन पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो दॅट वी वील कन्सिडर and we'll discuss and we'll take a call within a day. आमी अशें पळयलां की सदांच की इलेक्शन लागीं पावता 5 दीस उरला तेन्ना काँग्रेस अनावन्स करता तशें जातलें. इलेक्शन एज फॉर द पळय आतां स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑल्सो इज कन्फ्युज्ड. पयलीं नोटिफिकेशन काडलें 13 तारखेक म्हणून करेक्ट, मागीर रिजर्वेशन हाडलें, मागीर आतां सर्टन प्लेसीस तांचे कडेन घुसपूट जाल्या तांचे कडेन कॅन्डिडेट मेळना सो ती गडबड. आतां म्हणटा म्हणसर आनी एक नोटिफिकेशन काडलें इलेक्शन 20 तारखेक म्हणून. सो ह्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाचेर विश्वास दवरपाचो तोच डेटी चेंज करीत आहा. प्रोबेबली दीस मायट बी अ स्ट्रॅटेजी टू नो हू इज द कॅन्डिडेट ऑफ ऑपोजिशन एंड देन अकॉर्डिंगली अगेन डिले. 2020चे इलेक्शन याद करा की ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जेन्ना फूल फ्लॅज इलेक्शनाचें जाल्लें सडनली डिक्लेअर केलें की पोस्टपोन बिकॉज ऑफ कोवीड. सो दीस गव्हर्मेंट इज केपेबल ऑफ डुईंग एनीथिंग. So as a strategy, I think let the notification come. We have our candidates. We have almost given go ahead to our candidates in respective constituencies. They are doing door to door. They are going meeting people. But now when this alliance talk is going on, there are certain seats where there is an there is discussion which is happening. More or less once we finalize that, एकदा डिक्लेअर करूनी मरे बीजेपी रावले आम्ही डिक्लेअर करता का म्हणून. And then accordingly समज जायना they feel की एका मतदारसंघात जर स्ट्रॉंग आसा they might postpone the election also. And this has come in front of you नो. काल नोटिफिकेशन आयला 20 तारखेक म्हणून जस्टिफिकेशन कितें? कोणा बर्थडे आयलो मदीं जालें कितें की इलेक्शन मुखार व्हेलें. कित्याक आतां तुमी पळयात की बिहाराक आमी पळयलें. बिहाराक सिस्टमॅटिकली तांणी तें इलेक्शन मॅन्युपुलेट केलां. हें हांव विथ कन्विक्शन सांगता. अरे बीजेपीची स्ट्रायक रेट पळय 93%. शक्य आसा हें? सांग म्हाका. 93% स्ट्रायक रेट मेळपाक शकता. 65 लाख लोकांक थंय डिलीट केले. ताजो डेटा ते अजुनूय फक्त तांची नांवां घातल्या पूण कितें रिजन काय दिना. नाव SIR they have started in 12 states across the country. आतां जेन्ना लोकल बॉडी इलेक्शन आसा तेन्ना तुमी SIR करता. फूल घुसपा गोंदळ मरो. Either the SIR should have been done after the local body elections or the local body should have been before the SIR or after the SIR. There has to be clear cut. So हांगा हें सगळें कन्फ्युजन करपाक सोदता
the Election Commission of India is trying to take everything in their control. There is no coordination. State Election Commission and date notify केल्ली, reservation out केल्ले, कितें अशें कारण जालें की तें इलेक्शन तांणी नोटिफिकेशन परत काडून मुखार व्हेलें 20 तारखेक आनी कितें गॅरंटी कितें 20 तारखेक जातलें ह्या सरकाराचेर आमचो कसलोच विश्वास ना. सो म्हाका दिसता लेट ऑफिशियली लेट इट कम. And as I told you, अरे SIR पे आसा न्ही, स्पेशल इंटेन्सिव रिविजन आफ्टर द इंडिपेंडन्स ऑफ दिस कंट्री इज अ प्रोसेस विच टेक्स 1 year. तूं म्हाका सांग की हो आतां SIR जो हाडला तो 2 महिन्याचो प्रकार मरे. 2 महिन्यांनी 12 राज्यांतले ठाक करून SIR जाता म्हणटा ते. आता see, we have been asking the Election Commission of India to give the data of entire country. Why SIR is required in each state? To full country, so data with photographs are there. It is a matter of 1 day, matter of maybe half a day. एक computer जाय तुका फक्त, एक computer with that data तू घाल मरे कितले बोगस वोटर, कितले जाणांचे कितल्या राज्यांनी वोटर आणि डिलीट मार. Why this exercise of going in each state and doing it? जर तर इलेक्शन कमिशन जर तर आमकां जर डेटा दियत इन रिडेबल फॉर्मॅट विथ फोटोग्राफ्स, इट इज अ मॅटर ऑफ 1 day, 1 computer. टुडे विथ डेटा यू कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स. सो समज जर तुमकां जर तर खरेंच जर तर डुप्लिकेट वोटर्स आणि जर तर हेल्थ ऑफ दॅट रोल जर खरेंच जर करपाची जर इच्छा आशिल्ली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, जाल्यार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान फूल इंडियेचो दिवपाचो आणि एका बरोबर बस आणि सगळे डुप्लिकेटा ते काड. वाय दे आर नॉट डुईंग इट? बिकॉज नाव सी विथ दीस SIR हे खरें काम कोणाचें? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचें. ते आतां पॉलिटिकल पार्टीक ताका सामील ना म्हणटा. कित्याक हे सगळें काडून आमच्या माथ्यार. अरे तूं म्हाका सांग, ह्या देशांतलो नागरिकाचो अधिकार, मतदान करपाचो अधिकार संविधानान दिला. हेंकां कोणें अधिकार दिलो की आतां म्हणजे प्रत्येक मनशान वचून आतां आपले फॉर्म भरपाचें की आपल्याक वोटिंगाचो रायट दी म्हणून? हे कसले डेमोक्रेसीन आसा आमी? प्लीज थिंक इट व्हेरी थंड बसून हाजेर विचार करा की हो जो प्रकार चल्ला. देर आर केसीस. येस्टरडे आय हॅव कम टू माय हाऊस इन दिल्ली. आमच्या मडगांवच्या टिमीन म्हाका फोन केलो की ते NRAक फॉर्म दिना. एन्युमरेशन फॉर्म CEO had told us very clearly, I'll take this up today. आमकां CEOन सांगिल्ली की जितली 11,85,000 वोटर हांची 100% फॉर्म्स विल बी गिवन टू द पीपल. So why those NRI people who are abroad, those forms are not being given to their family members? In Madgaon, the MLA is getting all the forms आणि 500 फॉर्मा तो एका दिसाक डिस्ट्रीब्यूट करता. कशें शक्य? खंयच्या BLO कडे ताकद आसा की एका दिसान तो 500 फॉर्मा डिस्ट्रीब्यूट करपाक शकता? सो आय थिंक वी हॅव टू अंडरस्टँड फंडमेंटली की आज हे इलेक्शन प्रोसेसूच हे हायजॅक करपाक सोदता. Today they have realized that they want to be in power to divide this country, to sell the assets of this country. आज तू पळय एक गोंयकार आज सेफ ना मरे. तू सेफ ना. फाल्यां तुज्या आनी म्हज्या घराय डेकोटी जावपाक शकता अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या आज. आय थिंक देर आर लार्जर इश्यूज which we have to tackle. वोट चोरी थांबतली का म्हणटा? SIR सारकी केली जाल्यार वोट चोरी थांबतली अशें दिसता. वोट चोरी जर थांबोवपाक जर ह्या सरकाराचे जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे जर खरें इंटेंट आसा जाल्यार फूल देशाचो आमकां डेटा दिवचो ऑफ द इलेक्ट्रोल अलॉंग विथ द फोटोग्राफ वील कम आउट विथ फॅक्ट्स. सगळे पार्टीचे हेरो तशे काँग्रेसीचे कोण आसना. अरे बाबा तुका हांवें कितें सांगलें की एका नागरिकाक, देशाच्या नागरिकाक वोटिंगाचो अधिकार मेळटा 18 वर्सां जाली म्हणटकीर. ताका अधिकार मेळटा त्या राज्यान तो 180 दीस वचून रावलो म्हणटकीर ताका तो अधिकार मेळटा. हो अधिकार डिसायड करपाक परत म्हाका स्वता फॉर्म भरचें पडटलें आनी तातूंत पॉलिटिकल पार्टीक कित्याक ते शामील करपाक सोदता? दीस इज नॉट अ जॉब ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. नो, दीस इज अ जॉब ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. तांणी हे सिस्टमॅटिकली काडून पॉलिटिकल पार्टीच्या माथ्यार मारला. आतां तूं म्हाका सांग, थोड्यो बारीक पार्टी आसा, रिजनल पार्टी आसा, बारीक पार्टी जांचे कडेन थंय BLAs ना किंवा तांचे मागीर तांकां कसलो अधिकार ना रे? त्या वोटरांक थंय प्रोटेक्ट कोण करतलो? सो आय थिंक दिस इज अ फेलियर ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. SIR cannot happen in 2 months. कितें फायनल न्ही? अरे हातूंतल्यान जे डिलीट समज केले ताची जबाबदारी कोण तूं घेता?
वी आर सेईंग दॅट दिस एक्सरसाइज इज डन टू सिस्टमॅटिकली डिलीट द वोटर्स. म्हणून आम्ही टाइम एंड अगेन गोंयकारा कडेन अपील करीत आसा की बाबा तुम्ही जे आसा पळय प्रत्येक वोटर ताणें ह्या SIR-आन सहभाग जावचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.